बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ह्या गोमलीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा सुमयार जेजून म्हटलें, सगळ्या संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारपण घेतलें आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी महादोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार समोरता. आयचो विशय म्हटल्यार तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. आमच्या कुटुंबांतल्या देव आपोवण्यांत उत्पन्न जावंक सगल्यांक आमकां आयज उलो जावंक लागसात. हें घडटलें जाल्यार आमचें कुटुंब मोगाचें एकवटाचें मागण्याचें जावची परस. हेंच मतीन दवरून आमचें कुटुंब हे वेदीचेर उबारुया. पवित्र मिसान खालतिकायेन बापा लागीं मागुया. जायते फावटी देवान आमकां उलो मारला. ह्या देवाच्या आपोवण्यांक आमी जबाब दिवंक फाटीं सरल्या. ह्या वेळार ह्या पातकांची दूख दवरुया आनी बाबा कडेन भोगसणें मागुया. आवय बापूय, बापा तुज्या पुता वरवीं मोगाचीं मनशां जावंक तुवें आमकां शिकयल्याय. हो तुजो मोग आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान जिवंक आमी फाटीं रावल्या. आमी एकामेकाचेर राग धरून जियेल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलूतकोर, भाव भयणी, क्रिस्ता जेजू म्हज्या भाव भयणी सगळें एकवटून जिवंक तुवें आमकां उलो मारलाय. पूण आपलेपणाक लागून वडिलां सगळें ल्हानविकायेन जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर. यादनीक पवित्र आत्म्या, म्हजे यादनिकी मागणे वरवीं म्हाका मागण्याचो मनीस तुवें केलोय आनी म्हज्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक आनी कुटुंबाक गोवाय दिवंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलें. पूण जायते फावटी हांव विसरलां. म्हाका बोगोस सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोर पुरवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या लया सोर पुरवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका गीत वाचता. तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, ह्या वेळार जायते जाणांनी आमकां मागूंक लायला. तांचे खातीर मागुया. भोव करून आयज आमची भयण सिस्टर जेसी आपलो जोन दीस समोरंता. तिचे खातीर ह्या मिसान केरीत भाशेन मागुया. जायतीं जाणां आपलोय जोन दीस समोरंतात. काजराचे वरोस कोळी समोरंतात आनी हेर वार्शीक दीस आपल्या जिवितांत समोरंतात. तांचे खातीर ह्या मिसांत मागुया. हे मीस केरीत भाशेन साजूरचे पोरचे खातीर भेटयला. तर सगल्या खातीर मागुया. देवा आमच्या बाबा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम
तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलें. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. इजाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा तो सर्वेस्पोर. जितलें मोलोब पृथ्वी परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमचे वाटे परस आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब आपणांक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिन वाजता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोरेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताच्या थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागीं आसा. सोरेस्पोर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोरेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सोरेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब आपणांक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागीं आसा. भाग्योंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हटल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हटल्यार फायदो. अशें आसतना जीव म्हजें अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितेंच विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगीं जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवों उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणे जियेयात. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. उद्गार सोरेस्पोराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सोरेस्पोराक. सोरेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचें राज अशें एक बागकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वस्तां भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या येरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजतां भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वस्तां तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगल्या म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या थावन सुरू करून पयल्यांक पुर्यांक दिसवडो दी. सुमार 5 वाजतां कामाक लागलोले ते आयले आनी जोन एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो बरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तास भर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेज घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखल्याय. पूण तांतले एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाणाकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या मोगाल बाबा भयणीनो, आयज महादोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो दीस आमी समरमता. ह्या विश्वाचेर नदर मारतना तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. म्हाका म्हज्या आपोवण्याचो उगडास आयलो. जेन्ना हांव ल्हान आसलेलो तेन्ना म्हजी आवय म्हाका आनी म्हज्या बाबाक न्हेसोवन फिरगोजेन धाडटाली. सदां आयतारा ती तशेंच करताली. एका आयतारा हांवें तिका विचारलें, कित्याक म्हूण आमी सदांच न्हेसून तयार जावन ह्या आयताराच्या मिसाक वचूंक जाय? आमी वेता पूण आमचे इश्ट जायते फावटी वचना. कित्याक म्हूण सदांच आमी वचूंक जाय? एक दीस हॉलिडे घेवंक जाता न्हय? पूण म्हज्या आवयन म्हाका हो जबाब दिलो, कित्याक जेन्ना तूं देव मंदिरांत वेता, जेन्ना तूं फिरगोजींत वेता, देवाचें उतर आयकता, देवाची मोडणी जाता ती समजता, तेन्ना घडीक जेजूक तूं भेटतलो. आनी जेजू तुका भेटूंक येता तेन्ना ही भेट खूब म्हत्वाची आनी खुशालकायेची जातली. घडीक त्या जबाबांत थावन
हें बी म्हज्या जिवितांत केल्लें आनी आयज पासून हांव जेजूक समजूंक जेजूक अणभवूंक वावुरता. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो उलो हें आपुणें म्हाकाच न्हय, आमकां याज्ञिकांकूच न्हय, आमकां कॉन्सक्रेटेड पीपल, सिस्टर्स, ब्रदर्स हांकांच न्हय, पूण आमकां सगल्यांक दर एकल्याक जेजू आपयता. तो म्हणटा, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. यू टू गो इनटू माय विनयार्ड. कित्याक ताका म्हजी आनी तुजी गरज. ताका म्हजी आनी तुजी गरज कित्याक? ताचें नांव परगटूंक, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. मोगा भाव भयणीनो, दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन पावलो म्हणटा आपणाक समजना. एके भाशेन हांव तुमच्या सांगाता रावंक सोदतां, कित्याक म्हजे भितर जेजूचें नांव, जेजूची बरी खबर परगटूंक आशा आसा आनी ताका लागून हांव तुमच्या सांगाता रावंक सोदतां. पूण तेच भाशेन म्हाका जेजूशी वचूंक जाय, ताच्या मुखा मळाशी रावंक जाय, ताचें तोंड फेस टू फेस म्हाका आसूंक जाय म्हणटा. पूण हें दोनूय करतलो जाल्यार म्हाका जेजू खातीर करूंक जाय. आय वॉन्ट टू डू इट फॉर क्रायस्ट, टू लिव फॉर क्रायस्ट, टू डाय फॉर क्रायस्ट. कितली मोवाळ उतरां पावलुची. पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत ताणें सुरवात केली, तो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो, पिडापेट दितालो. पूण जेन्ना जेजूक तो भेट करता, तेन्ना सावन ताची सुरवात जेजून जाता आनी ताचें जिवीत तो जेजूंतूच सोंपयता. एके भाशेन तो दमास्कान वेताना तेन्ना जेजूक तो भेट दिता. ओ जेजू ताका खालावडून ताका समजायता की तो दुमाळो दिता तो जेजू. जेजूच्या मनशांक तो दुमाळो दिता. आनी हें समजून पावलू एक प्रश्न जेजूक घालता, तूं कोण? पूण ह्या प्रश्नांत आनीक एक प्रश्न लिपलेलो आमकां दिसून येता. म्हणजे तो म्हणटा, जेजू हांवें कितें केलेलें तुका जाय? तुका हांवें कितें केलेलें जाय? तूं कोण? ही दोनूच उतरां घडये तो म्हणटा जाय. पूण ह्या दोन उतरांत ताचो हो प्रश्न लिपलेलो आमकां दिसून येता. तुजे खातीर हांवें कितें केलेलें जाय? होच प्रश्न प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी दर एकल्यान आमकांय घालूंक गरज. एक आवय आनी बापूय जावन आमी जेजूक हो प्रश्न घालूंक गरज. जेजू, तुजे खातीर हांवें कितें केलेलें जाय? एक बापूय जावन जायते फावटी आमी आमच्या फामिलीचें सोडून आमी आमचें चिंतता. जायते फावटी सोरो पिवन आमी आमचे दीस सारता आनी आमचे फामिलीचें निसंतोण जाता. बेबदीकाय ही भितर सरता. ह्या आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. सरभोंवतणी आमच्या जायते नमुने आसात. कितले फामिली पिड्या जाल्यात सोरो ओ बेबदीकाय जावन. आमी आमच्या घोराब्यांत एकूच बाट जावंक जातालो, पूण आमी आमच्या घोराब्याचें निसंतोण जालां. ह्या वस्तूचेर नियाळ करुया आनी आमकांच भास दिवया. सोरो पिवप वायट न्हय, पूण कंटिन्युअस एक बेबदो जावप हें वायट. तर ह्या वस्तूचेर नियाळ करुया आनी आमी आमकांच भास दिवया. आमची फामील आमकां पयली जातली. एक दादलो जावंक जाय आसलो उजवाड, तर होच उजवाड जावंक
आमी जेजू कडेन हो प्रश्न घालुया, जेजू तुजे खातीर हांवें कितें केलेलें तुका जाय. एक आवय कशी हांवें म्हज्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शनान वाड दिवंक जाय आसली, पूण जायते फावटी आमी फाटीं सरल्या. आमी आमच्याच कामांनी गुल जालेलीं आसा. जेन्ना आमचो घोव काम करून घोडे घरा येता तेन्ना ताका आमचो वेळ दिल्ले सुवातेर आमी हेर वस्तूंक आमचो वेळ दिला. तो त्या वस्तूचेर नियाळ करुया आनी जेजूक हो प्रश्न घालुया, जेजू तुजे खातीर हांवें कितें केल्लें तुका जाय. आमी भुरगीं कशीं जायते फावटी आमचे लिसां करचे सुवातेर आमी हेर वस्तूंनी गुल जालेलीं आसा. आतां आमी आयकता ल्हानपणी सावन आमी न्हवरो वो गर्लफ्रेंड सोदूंक सुरू जाता. ल्हानूचसान 5वेक आमी शिकता, पूण आमचें मन हेर जाग्यारी धांवलेलें आसता. तर ह्या वस्तूचेर नदर मारुया. जेन्ना आमी लिसांव करता तो लिसांवाचेर आमचें मन घालूंक, जेन्ना आमी खेळटा बरे खेळपाचेर मन घालूंक, जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता तेन्ना मिसाचेर आमची नदर मारूंक, आमचें लक्ष मिसाचेर घालूंक. कित्याक एक एक वस्तूक वेळ आसा. जेन्ना आमी मोग करूंक जाय तेन्ना मोग करूंक. तर प्रितीच्या भाव भयणो, भोव करून भुरग्यांनो, जेन्ना तुमकां शिकपाचो वेळ आसा तेन्ना शिकपाचेर मन घालात. जायते फावटी आमी कडेन चुकता तेन्ना हो प्रश्न तुमी जेजूक घालून करस, जेजू तुजे खातीर हांवें कितें केलेलें तुका जाय. आमी पाद्री माद्रीनी जायते फावटी आमी चुकता. आमचें जिवीत सगलें रोजयाचें जावंक ना. आमचे जिवितान कांटे उपरासल्यात तेन्ना आमी हो प्रश्न आमच्या जेजू कडेन, जेजू भितर आनी आमचे भितर घालून करस, जेजू तुजे खातीर हांवें कितें केलेलें तुका जाय. जायते फावटी आमी मागणी करता तेन्ना आमचे संबंद जेन्ना आमचे भितर आमचे पोरचे भितर वाडयता तेन्ना घोडेक आमी वयर सकयल जाल्या जाय. तर तेन्ना आमी आमकांच उगडास करूंक गरज की आमी आमचें जिवीत जेजू खातीर भेटयलां. तर चुकता तेन्ना हो प्रश्न आमकां घालुया आनी तेन्ना जेजू आमकां सगल्यांक हवलो करतलो, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. You too go into my vineyard. सगळीं उबी रावया. ह्या देवाचे पातयेवन तोच आमकां ताच्या मोळ्यान आपयता म्हूण समजून त्याच भावार्थान ताच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवा स्वर्गवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या सुदारात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समालो आंकवार मयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, स्वर्गवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय आमच्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाच्या उदारपणाचेर आनी दयाळाचे पातयेवन आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान इस्मानी तशेंच पाद्री माद्रीनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान
देवाच्या राजाचे मी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत ओपून तांकां जेजूचो मोग चाखून दिवंक पावल्या बरोबर बापा लागीं विस्वासान मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपल्या निस्वार्थी सेवे वरवीं आपल्या परजेच्या बऱ्या खातीर एकवटून आनी माय मोगान वावरून जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या भुलवण्यांक पाट करून देवाचें आसणें आपल्या शेजाऱ्या सवे अणभवूंक आनी तांची सेवा करून पाद्री माद्री आनी मोठवाशी जावन फुडें सरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायतीं उचामोळ भितर सरल्यात. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यान सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेन कश्टवतल्यांक बेगीनच बेगोणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. इर्गजेच्यो गरजो मनान दवरून आयज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, कातराचें वरोस मनयतात, जी दुयेंत आनी पिडेंत आसात तांचो उडास करुया. दयाल बाबा, कालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देव आपुणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख मेरेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिबोण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. म्हज्या बापा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें आनी तुमचें आतांचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पुलीस सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पळजेची देणी प्रसूण जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पूर तुमचे सोव्यासू तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वरात हाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवाक सोर्फकानी आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तान जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गेची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सरेस्को तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीं तुका जय जय सरेस्पराचे आमी येता ताका जय उंचरगीं तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खोश मरून सोसून तुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खा ही म्हजी कूड तुमचे कसो समोर तुमची तेच पुरीं जेवण जातोच ताणें काज केल्ली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काज नव्या आनी सस्नीक कलराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस्त मनशां बसप तें वारोत हें म्हज्या उगडासा करप चवथो बाबार्थाचो गुट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा की पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो पागियोन बापा फिलीप नेली फेर्रांव आमचो गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरमाचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे शागोतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर सोलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई संगतीन पागियोन दोन दुता पागियोन सुजे आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दान पवित्र आत्म्याच्या एकूण सर्वोदवेदार बाबा सर्वोदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा Amen.
आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो आज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बस आनी आमकां कांय पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें नांव आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या पवार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक सो. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शीम संवसाराचें पाप काडटा. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असोपतायेक लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या देव आपोवण्याच्या दिसा खेरीत भाशेन हांव म्हज्या पाद्रिगाराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक दिनवासून सोदतां.
कित्याक तुमी आमचे दोगांचे खातीर आनी हेर आमच्या पाद्री आनी माद्री भयणां खातीर सदांच तुमच्या मागण्यांत आमचे खातीर मागतात देखून. तेच भाशेन आयच्या दिसा खेरीत भाशेन देव आपोवण्यांक हो उलो भुरग्यांनी आयकून ह्या भुरग्यांनी ह्या उल्याक जबाब दिवंक, गोंयकारांक जबाब दिवंक तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागली. जायत्या आमच्या गांवांत आनी हेर गांवांनी देवाचें आपोवणें आयल्यार पुरो म्हणून मागुया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळें आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे